In the middle, I was lost in the fame world, but I'm back now proper. It's been a long journey. It's more like an evolution. So म्हाका फ्रेंडान सांगलें की why not to तुझे own के start करना तू. But my aim, मुझी like main aim आती to promote food, Goan food. I want to take Goa and Goan food to the world map. Subscribe कर गो गोमंतक टीव्ही आणि I love you. Bye. म्हाका हे दिसलें हांव करता काय चल करता. ते हक करता आणि ते किस करता. इफ आपल्याक इंटरेस्ट आसा न्ही जाल्यार कोणूय कितें करूं शकता. आता एक मच्छर राव ना उले ना दुकान विचारपा आसलो. तुम्ही एवरी विकेंडार बिचार वयता आसतली न्ही म्हणून. आम्ही सुद्धा तेच म्हणटा की भिवपाची गरज ना म्हणून. बीन भितुरल्यान तो मन में लड्डू फुट्टा आसता न्ही तशें जाता. कोणे तरी म्हाजे कडेन सेल्फी मागली. आनी म्हाका पयलींच्यान जेवणाची एक्सप्लोर करपाची उमेद आशिल्ली. Do not copy, do not simply go out there. रेसिपी करताय पहिले शिकाय रेसिपी. कोंकणी कित्याक आमी एन्जॉय करूं शकना. इमेज म्हणजे एक गोंयच्या जेवणाक एक फेम मेळपाक जाय. खरें कितें गोंयांत येवन खावप. कोंकणीचें कितें जाता जाणा लायक आमची कोंकणीच भाशा न्हू खूब भशेनची आहा. खूब पयलें खूब सोचलें मोगी रावलो ना दिसता ते उलयलो आनी दॅट बिकेम माय आयडेंटिटी. 2 महिने हांव गार्डनान वचून बसतालो. You cannot review a place with your knowledge. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की डिसिप्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोमंतकाक थँक्यू म्हणूंक सोदता. हाय हॅलो हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतकाच्या ह्या खाशेल्या मिटान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सकाळीं जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आमचो दीस कसो सुरवात जाता तो म्हटल्यार मोबायलाचेर. मोबायल हो आमचो एक जिविताचो भाग जाल्लो आसा. कारण म्हटल्यार सोशल मिडिया जे चलता ते म्हटल्यार मोबायलाचेर. आनी आमी प्रत्येक दिसा आमचो दीस जेन्ना उजवाडटा तेन्ना आमी मोबायलाक पळयता. जेन्ना रात जाता तेन्ना सुद्दां आमी राती सुद्दां न्हिदतना आमचो मोबायलूच सायडीक आसता. जाल्यार आयज आमी जे मोबायलाचेर जे कितें पळयतात आमी जेन्ना स्क्रोलिंग करता तेन्ना पयली गोश्ट म्हटल्यार इंस्टाग्राम, वॉट्सॅप, ट्विटर अश्यो गजाली ह्यो एक्सप्लोर करता. आनी आयज आमी जे कंटेंट जे आमी मोबायलाचेर पळयता, वॉट्सॅपाचेर पळयता किंवा इंस्टाग्रामाचेर पळयता ते कंटेंट क्रिएट कशे करतात तांचे बद्दल आयज आमी जाणून घेतली. आमचे बरोबर आसात आयज गोंयचे फामाद अशे कंटेंट क्रिएटर. तांचे कडेन आमी जाणून घेवया की कंटेंट क्रिएट करप म्हणजे नेमकें कितें करप हें आयज आमी जाणून घेतले. कंटेंट क्रिएट करप म्हटल्यार नेमकें कितें. कारण म्हटल्यार आमी समज जर मोबायल मुखार धरून समज जर बसली जाल्यार घरा कडलीं कितें म्हणटात कितें टायमपास करता काय म्हणून. तुमचे खातीर कंटेंट क्रिएट करप म्हटल्यार कितें. I would say content करा if you like it to do it, but then have a proper study, a team behind it, a manager behind it. Do your research, have an interest. पहिले तुम्ही base ready कर. If you have a base behind you, now you never have fear of losing out. For example, for me, आज तुझं Instagram गेलो, somebody else was there like cried, रट्टाले, किती झालं गेले. For me, it's like YouTube is always there for me. I have always done from day one was YouTube. So YouTube is a platform wherein there is proper set of rules and regulations. They give you strikes, they give you claims, so you know where you go wrong. On Instagram, what happened with me was there was no strike given to me, no claim given to me. Just dark for an account given. So yeah, if you want to do a career in that, be very sure to tie up with some agency, which I feel is very important because Ami Goinkars and Konna, I have friends in Bombay. They are backed out with a full agency, a proper agency who handles them. They're given talent managers, they're given everything. So you want to be a creator, have a study, have a base, have a research, and money for it. But till then, have a degree behind you. So Pala Kitan Zale, a degree is there in your hand to start a thing again with your fame and name. That's the whole thing. कंटेंट म्हणल्यार इट्स लायक घरा कडेन अशें आहा की तूं समज पयशे जोडटा जाल्यार तो तुजो काम नाल्यार तुजो काम न्हू. कितेंय आसूं तें तूं स्विमींग करून जोडटा कितेंय लायक यू प्ले एनीथींग. सो आतां अशें आसा की लायक पयलीं कांय नाशिल्लें 2-3 वर्सां पयलीं कॉन्टेंट नथींग. नाव इट इज लायक अ कॉन्टेंट क्रिएटर अर्न्स मोर देन अ इंजिनियर एंड अ डॉक्टर अशें आसा. एंड ब्रँड डिल्स, प्रमोशन्स, कोलॅबरेशन्स, इव्हेंट्स खूब कितें कितें आसा. सो आतां अशें जालां की आय वूड लव टू टेल द गोवन यूथ दॅट शिका तुमी. अशें हांव कॉलेजीन वचून सांगता शिकनाका म्हणून आतां सांगता शिका तुमी. शिकून हें सुद्दां करा एंड इट हॅज अ व्हेरी बिग पोटेन्शियल दॅट यू वील मेक युअर पेरेंट्स प्राउड. Something which you would like to express also. And when you call yourself an influencer, your actions also have counter actions by your followers. What you promote, it is your whole soul responsibility. You need to be famous, you need to be rich, and you're going to give a 10 about your followers, how they're going to take it.
you must follow it, and it's morally your own self journey. So there are a lot of content creation to create the icon much because everyone has their own journey. So then go room, but somewhere down the line, if you are losing your path and you are self-obsessed narcissist, then your actions might, the brand which you are promoting or whatever, you are getting paid, but then again it has some consequences on the people, no? That is it further. And yeah, सगळ्यात पयसो आहा आयज ना फाल्यां ना बरो आहा पूण मोरल्स प्रिंसिपल्स केस लायफ. तू जो कंटेंट क्रिएट करता तातूंत तू रॅपान ते म्हणजे आपली स्टायल आसा तेशें कित्याक तुवें चूज केलें? हांव कंटेंट हय एक्सप्रेस करता म्हाजे कडेन. So basically it's what? If you are doing news, I'm going to talk about that, no? I don't need to fear that you're going to feel bad. I'm going to listen for you. Because it is right, what I'm doing, if I feel it's right, I'll do it. No matter what. If you are two orders at the moment, it should be like that, no? You have to live by your morals, and those morals are not to be compromised for anybody. तुका पयसो मेळटलो but then again it will degrade your self-worth somewhere down the line if you compromise with your moral. Tomorrow you might have fame, money, everything, but if you can't sleep peacefully, then what's the point? Content it करो ने जायते करा नाता आणि सगळे पण make sure it is like going to somewhere positive. सध्याला शेया भुरग्या पळय तांकां दिसता की देसी येलो खूब क्रिएटर्स आसा तांकां दिसता की बाय आमी घेवं शकता तांकां खबर आसता की एक कंटेंट करपाक कितलो टायम वयता ते वाटतं स्क्रिप्टिंग ते डाटा पळोवपाक जाय फाल्यां सगळे ते लोक चिंतता बाबा आपले जे की लोक म्हणू शकता सो चिंतपाक जाय की व्हिडिओ करताले प्रॉपर तशें उलयता की तुका एक फोटोग्राफर जाय व्हिडिओग्राफर जाय प्रॉपर स्क्रिप्ट बरोवपी जाय एडिटर जाय तुमची सगळे गोष्टी आता जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना आणि खुबशे भुरगे कंटेंट करता दिसता की एक 2-4 व्हिडिओ केले एक कोण एक नेगेटिव्ह कॉमेडी एक कॉमेंट नेगेटिव्ह येलो तेंगे जाल्यार आपले लावपाक ना सोडून दिता सो लोक ती मिस्टेक करता की तू एज अ ग्रो जाता इंडस्ट्रीन तुका हेटेड येतले अशें ना की तुका हेटेड येवचेच ना तू कितले बरे व्हिडिओ कर तू कितले गूड दाखयले लोक वेटर एक मिस्टेक काडटात सो सगळ्यात बेस्ट इग्नोर कर तुका जे आवडटा कंटेंट कर तू एक 4 फावट तुका हेटेड येतले काय तशें घेवप ना तू तेच कंटिन्यू कर फुडें तुका आतां 5 येता 6 म्हणटा तेच फुडें तुजो ग्रोथ जावन जावन ते तुका 100-200 ते तुजो कंटेंट डिपेंड कसो कंटेंट बरो जाल्यार ऑब्वियसली तू द ग्रो मी तिला सांगता तशें इग्नोर कर बट माझे वेगळे आसता हांव रिप्लाय दिता आनी ते परत रिप्लाय दिता कितें जाता की हांगा म्हाजोच एंगेजमेंट वाडटा हे तुमकां खबर नासतलें एंगेजमेंट वाडटा म्हणल्यार आनी व्यूज येतले आनी फॉलोवर्स येतले आनी हे येतले सो ओके ना म्हाका हय ना तांकां ट्रिगर करता हांव बेजिकली तेंच्यांनी कितें वायट म्हणलें जाल्यार परत बऱ्या भाशेन ट्रिगर करपाचें परत आनी 10 जाण येतले म्हाजे कोण तरी फॉलोवर्स तांकां दितले आनी थंय चालू आसतलें मागीर तुवें एक सोडून उलो घालपाचो आनी सायडीन सरपाचें मागीर ते पळोवन घेतले कितें आनी एंगेजमेंट वाडटा न्हू वयल्यान. My question to you is, in content creation, how difficult it is to make money, in the sense, how much time does it take really to come to the stage wherein you start making the money? If you are a content creator at start, you need to go through barter system. Ask them also. Yeah. You should go to barter system. Should go to the barter system. And the barter system is like they don't pay you at start. They tell you that we'll give you some food or this. Then at a time you should come and learn to say no. At start it is good. After that you should say no and tell them that we don't need paid and all. And if you are tapped with a marketing agency and something like agency, they help you to grow. They help you to put the commercials in the right way and everything. So in Goa, what do you think is a good figure for an influencer to earn?
when you create content, and from content I mean some valuable content which people like, which your followers enjoy, and that I feel you need not compare to other influencers. You have to study your own followers that time. So what I did when I had some few 5,000 10,000 followers was studying my own followers, what they liked. For example, when I started covering Goan food content, I came to know that people like local food content, like me exploring local bars, local food, giving coverage to few local vendors. And that is when I started creating content more over it. But once you cross 10,000 followers or something, restaurants or brands start approaching you. They pay for what you do. And by paying, it's initially it starts from 10,000 rupees, 20,000 rupees per collaboration. So when he said $1 million, it doesn't mean that one brand will pay you. And I left my job because of this content creation, but it was not easy. There was a lot of time because I started during pandemic, and it's been 3 years now. But and wherein I gained these followers. But then it was a very difficult journey. But then it depends on 90% of your hard work and 10% of your luck too. I would say an influencer can earn even 10 lakhs in a month. Okay, but that is like in a wrong way. If I take up every collab I get, म्हाका आता DM येता है collab कर हांवें सगळ्यांक वय म्हणलें कळ्ळें तुका. I am a food blogger right now. Okay, it's like today I am promoting one Goan food place. After 3 days I am promoting one more Goan food place in Margaon only. I'm like एंगे थाली हात बऱ्या फाल्यां पोत्तू म्हणटा एंगे थाली बऱ्या. Okay, next month I'm going, I'm like Japanese food in Anjuna is good. Then I'm like Shivoli Parmeta. So poach there, money is coming in. So never do that. कळलं का पोश येता म्हणून कांय कर नाका. You go research, take your friends, पोयशी मोड like हा असं नाही. तें बरं लागलें, then if they approach you, then you do a collab. So do that way. Focus on the brand, study them, research कर. If they are good, then go for it. Go ahead and then do your money thing. Otherwise you'll be lost. Because as an influencer in 3 years you will earn, I'll tell you, in 3 years you can earn 50 lakh or even 1 CR. But the 4th year you'll be broke. तू काबार, तुगे नाव नाचतलें. तू नाचतलो from this industry. That's how it works. For us, मातशें वेगळें आसा सगळें हितून. Because for a food blogger, एकदां कॉलॅब करप, रेस्टॉरंटार वचप किंवा तेच्या बरोबर काही करप बरें येता. But when you content is more of history. चड तितलो boring content. And it's not like ki temples will call you and say ki tu collab kar माझ्या बरोबर, I will give you some money. It is nothing like this. So for us it is not a bread and butter. जशें अमितान पयर सांगलें न्हू, social media influencer तुमी स्वताक म्हणटा, we will not say we are influencers, but when you have some followers, कमी असो चड असो, you have some social responsibility. If गोंयच्या बद्दल काही म्हायती लोकांक खबर ना किंवा ती चुकीची खबर आसा, then I should spread this knowledge. नॉलेज स्प्रेडिंग सुद्दां एज आपल्याक जॉय मेळटा म्हणून करपाक येता. सो रायट नाव इट इज लायक कंप्लिटली ऑनस्ट. आमी आमच्या पॉकेटांतले करून पयशे करून तुमी कंटेंट जर आमचो पयला आसतलो, इट इज मोर ऑफ रिसर्च कंटेंट. कारण एक ती परत रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता न्हू, तूं एका खंयच्या गोश्टीच्या बद्दल सांगपाक ना. आमकां खबर आसा गोंयान आज कशें कितें चालू आसा सगळें. हार्डली अशें कितें उलयलें देन इट कॅन मेक अ बीग इशू, रिलिजियस इशू, सोशल इशू. सो त्या टॉपिकाचेर पयलीं प्रायमरी सोर्सीस, हिस्टोरिकल प्रायमरी सोर्सीस पळोवप, बुक्स आसा, रेफरन्सीस पळोवप. सो तितून टायम वयता. कंटेंट करप, विजिटींग दॅट प्लेस. सो तितून सगळो टायम लागता, स्ट्रेन लागता. बट जस्ट फॉर स्प्रेडींग ऑफ द नॉलेज रायट नाव वी आर डुईंग दीस थिंग्स. म्हाज्या खातीर एक्चुली कॉन्टेंट क्रिएटींग हे एक कला आसली. ओके, आमी सगळीं आर्टिस्ट रायट, पूण खंय ना गोंयान तो स्कोपूच ना कसो. एक्चुली गोंयान न्हू इतले टॅलंटेड लोक आसा न्ही, पूण तांकां ती एक प्लॅटफॉर्म मेळना, तांकां तेंचो स्वताचो एक कितें म्हणटा तो जागो मेळना. कित्याक? जस्ट बिकॉज आमी कोंकणी यूज करता लँग्वेज जी चड वायरल ना, लोकांक सजमाता पळोवंक गेल्यार. आमी आतां समज ती सोंगां येता पळय कसली ना नुका वालेया, ती पासून लोकांक सजमाता खंय ना खंय ती एन्जॉय करताली. कोंकणी कित्याक सजमाना? कोंकणी कित्याक आमी एन्जॉय करूं शकना? गोंयान सगळ्या भशेनची लँग्वेज यूज करता आमी ना न्ही, पूण गोंयची लँग्वेज ही कोंकणी न्ही. सो आमी कोंकणीक तसो आमी मान दिवपाक जाय आनी ती यूज करूंक जाय. सो हांव म्हणटालें की आर्टिस्टांक तो प्लेस ना. आतां ते कितें तें म्हाका खबर ना, पूण आमकां तो मान मेळोंक जाय. व्हिडिओ करता ती ते कशें कित्याक म्हणटा? आमी कितें तरी हार्डवर्क करता आमच्या भितून. ओके, आतां म्हणटा न्ही स्टेजीर परफॉर्मन्स तुमी पळयता, तुमी जज करता, स्टेजी फाटल्यान कितें चल्ला तें कोणाक खबर आसना. सो कंटेंट करता तेच्या फाटल्यान कितें चल्ला तें फक्त आमकां खबर आसता. ओके, स्क्रिप्ट बरोवप, तेजेर बद्दल चिंतप. ओके, आमी रायट बरयला काय रॉंग बरयला, 4 फावटी वाचता आमची स्क्रिप्ट, खंय चुकला काय, खंय चुकला जाल्यार मिस्टेक आमी करेक्ट करता.
सो तशें आमी ते 4 लोकांक एकठांय करप एक्टिंग करता तूं कर तूं हितून बरो तूं कर ओके तशें आमी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता एक्टिंग आमी खंयच्या एंगलांतल्यान घेवंक जाय ह्यो एंगल सारको आसा हो एंगल घेतलो की त्या एंगलाक फिट बसतलो ते चिंतचें पडटा तशें आमी एक व्हिडिओ करून म्युझिक डावनलोड करून तितून घालून तो सकयल पीच सकयल वयर मागीर तो एक आख्खो कंटेंट जाता तो आमी घालता लोकांचे नेगेटिव्ह कमेंट आसता पॉझिटिव्ह कमेंट आसता आमी ते बरे हितून घेता कोण नेगेटिव्ह घालता तेका आमी नेगेटिव्ह घालता कोण पॉझिटिव्ह घालता तेका थँक्यू आनी हाड घालता आनी तशें आमकां सपोर्ट मेळटा ना न्ही पूण कित्याक जे महाराष्ट्राच्या लोकांक जे सपोर्ट मेळटा ते गोंयकारांक कित्याक मेळना म्हाजो हो एकूच प्रश्न की आमकां तो प्लॅटफॉर्म कित्याक मेळना आतां आमकां वालोर आसपाक जाय आमकां वालोर दिना लोक कळ्ळें 50% दिता वालोर पूण 50% कित्याक दिना लोकांक आवडटा न्ही आमी कितें करता तो फनी करता लोक हासता लोकांचो आयज दीस बरो ना जाल्यार दिसीचो व्हिडिओ पयलो एक स्मायल येता तोंडार ओके लोकांक मिटींग करता ते सगळे देवाचे बीन तो घेता ओके खंय कितें रॉंग घडटा ते तेच्या बद्दल ह्युमन रायट्स तेंच्या बद्दल करता खंय ना खंय लोकांचे दोळे ओपन जाता हय न्ही आमी हांगा चुकलेली न्ही ह्यो व्हिडिओ कोण मातशी एक स्ट्रायक जाता की हय न्ही चेडवां आमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय खंय कितें तरी चुकता आमचे कडेन सो दोळे ओपन जाता इफ आपल्याक इंट्रस्ट आसा न्ही जाल्यार कोणूय कितें करूं शकता आतां हांवें मातशें राव ना उले ना तुका विचारपाक आहलो which was the last reel which you saw while scrolling पळय आतां पळय you are talking about the reels or the from your own people okay no म्हाजो तात्पर्य कितें आहलो खबर म्हणपाक बेजिकली आतां तूं रील लास्ट रील बीन पळयलो तुका पयलीं याद जाल्यार आपलो कित्याक तूं आपले पळयत आसता एक फर्स्ट सेकंड थिंग दे आर युअर फ्रेंड्स यू आर ऑल्सो ट्रायंग टू चेक हाव दे आर गोईंग सो यू आर चेकिंग देयर रील्स. So this thing only you remember because you're not focused on other content also. That is what Instagram and Reels are all about. We don't remember stuff because it is just for entertainment's sake. Or scroll kala dusra yelo, or scroll dusra yelo. So when you say people don't like it, it was because this reel didn't had that impact on themselves. Okay, to share it. So basically, how can I lecture doing? No. This is one of the fact. I like this ओके आता फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रा म्हणटा आमी गोवा येते हां FC गोवा के फॉलोअर कितले आहाय सांग म्हाका 4 लाख FC गोवा हू रिप्रेझेंट्स गोवा वी ऑल लव इट ओके मुगे ड्रीम कॉलॅब केला आमी बट 4 लाख फॉलोअर आहे केरला एक शेफ उठ्ठा फाल्यां शेफ पिल्लय ही मेक्स कॉन्टेंट टुडे ही हॅज अ ब्रांच ऑफ फायव स्टार रेस्टॉरंट्स शेफ पिल्लय 3 years back he came out he is a big name right now Maharashtra Saurabh Gadge I used to chat with him at one time. They improved. They went on doing impactful content. कितने चलने they should do. So main thing is that we need to create content which will impact. Because the main thing right now what's happening on Instagram is cringe is working. There are people who are firing bad words. अरे follower ही ले. There are people who are getting. There are chefs out there who are doing food porn content. Like नागरिक ना कितना है कितने है. I also follow them, but then that's how it is. People like cringe. People don't like value content. So accept that and like move on. YouTuber was the same thing. YouTube pays you for view, not for subscribers. On YouTube, you don't get bloody brands or whatever on your subscribers. Basically, it's all about your views because the main focus in what you create, how people like your creation, not on how many followers we got. It is not about competing with each other or maybe feeling greater that you are having 1 lakh or 2 lakh followers. Because at the end of the day, ज्या भशेन ब्लॉग जालो मागीर कितें करतलो अकाउंट सो एक लायक हांव कितें म्हणटा सद्या चलना बरें चलो न्ही बरें उजो करुया सगलें आतां तुमी सोशल इश्यूज घेता आनी कॉन्टेंट क्रिएट करता पॉलिटिकल इश्यूज घेता फॉर एक्झाम्पल एक फेमस जाल्लो डायलॉग गोंयान तो म्हटल्यार भिवपाची कांय गरज ना तेजेर म्हाका दिसता देसीन खूब अशे व्हिडियोज केल्लेले आनी अमितूय बी अशे सोशल इश्यूजांचेर पॉलिटिकल कॉन्टेंट घेवन रॅप सॉंग्स करतात म्हणजे सोशल इश्यूज आसतात असले इश्यूज केल्या उपरांत तुमकां केन्ना अशी थ्रेट बी कितें मॅसेज बीन येयलाच आसतली कितें तरी एक जालाच आसतलें ते व्हिडिओ करता आसतना सुद्दां आमी सुद्दां तेच म्हणटा की भिवपाची गरज ना म्हणून कित्याक रायट टू स्पीच you're not firing any bad word or you're not defaming the person, you're not criticizing the person. So तुम्ही ते सुद्धा करता जाल्यार एक मनीसपण आसून सुद्धा करपाक जाय. सो मागीर कितें जाता की एक कन्सिस्टंटी उरता तेन्ना लोकांक सुद्धा आवडटा व्हिडिओ पळोवपाक आनी देर आर लायक एक ग्रोथ अशी आसता की एक व्हिडिओ तुजो 10 मिलियन वयतलो आनी तुजी ग्रोथ अशी वाडटली की 1000 फॉलोवर आसा तुजे आयज तूं फाल्यां न्हिदून उठटलो 15,000-20,000 16,000 17,000 कितें मागीर ते तुका घेवपाक कळना मागीर तूं कितेंय करता. सो तूं चिंतून करपाक जाय तुवें कितें करता तें. आय लायक टू कीप माय फीड व्हेरी स्पेसिफीक
तुम्ही पयला आसतले कोणाचे 5,000 पोस्ट, 800 पोस्ट, 900 पोस्ट. म्हाका तितलेच ते क्वॉलिटी कॉन्टेंट जे आसा म्हाज्या फिडाचेर तेच दाखोवपाक जाय. 200 इफ समज घातला हांवें ते इतले फॉलोवर्सान 200 पोस्टान म्हाजे इतले हे जाला म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार खूब टिकटॉक सुद्दां घातलेले आसात ते सुद्दां. गोव्यामध्ये कंडिशन काय आहे सध्या? ब्रँड कोलॅबरेशन्सची मूवीजसाठी कोणी अप्रोच करतं का? गोव्यात प्रमोशनसाठी जे लोक येतात, मुळात गोव्यात तुम्हाला अप्रोच झालेले आहेत लोक सेलिब्रिटीज की आम्ही व्हिडिओ करूयात म्हणून, काय सिच्युएशन आहे? माझा पाटला आन्सर बाकी आहे. ओके, सो बेसिकली हे म्हणटा न्हू सोशल इश्यूज exactly archive the videos whatever. कित्याक केले? Because somewhere down the line the trend changed. So you mean to say influencers changes personally depending on the trend. There itself somewhere conflicts his own mindset. So secondly, okay, his life is choice. Secondly, boyfriend तो भियालो चोरवाच्या आनी सोशल इश्यूचेर पॉलिटिक्साचेर उलयता न्हू. रातच्या 2 भायर घेवन गाय मारय भायर सर रे म्हणून पुलीस पावपा जाय 20 मिनटां. भायर चाकू बिकू घेवना तेन्ना तुका खरो भंय कितें तो कळटा. एंड दॅट रिस्क यू टेक एंड विथ दॅट रिस्क यू इवन पुट आउट टू वॉट एवर रियलिटी. सो दॅट इज डिफरंट एंड दीस इज डिफरंट. आनी सेकेंडली कितें आसा खबर आहाय ती कोण कॅरी म्हणा ती मतो तो एक डायलॉग घाल्लो तो, दुनिया MC टी MC है MC रहेगी, स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर आ जाओ कितनी. सो इट इज द सेम वन्स यू गेट इन टू द रियल लाईफ सगळे माय. ताणें क्वेश्चन विचारलो न्ही की गोंयान प्रमोशन्स मुवीचे बी आपयनात बी. सो म्हाका अशें दिसता की हो ट्रेंड आसा न्ही की प्रमोशन्स थ्रू इन्फ्लुएन्सर्स हे हालीं एक आय थिंक विदीन अ इयर जाला. गोंयान खूब खूब कमी आसा. कित्याक हांव भायर म्हणजे आवटसायड गोवा जे इन्फ्लुएन्सर्स आसात तांचे रिल्स पळयता नाजाल्यार तांचो कंटेंट पळयता न्ही तांचो इतलो मागीर तांचे मुवीज थ्रू दीस प्रमोशन्स जातात. इवन खंयचो तांचो शो जाता नाजाल्यार एनीथींग स्ट्रीट फेस्टिवल आर्ट फेस्टिवल कितें जाल्यार सगळ्यांक ते दे सर्च मागीर एक फूड ब्लॉगराक नाजाल्यार एक सगळ्यांक विचारतात. अजून मेरेन गोंयान ट्रेंड ना. हांवें उदो एक फिगर सुद्दां दिलो पळय एक बेस्ट एप्रॉक्स फिगर दॅट इज नॉट इन गोवा. गोंयान हो खऱ्यांनीच ट्रेंड ना की थ्रू इन्फ्लुएन्सर्स प्रमोशन करपाक शकतात म्हणून. बेजीक सांगता म्हज्या घरानूच आं की आतां आमी पयलीं फोन घेवन आसतालीं न्ही घरान कामाक वचून येतगीर पयलीं म्हणटा कितें फोन घेवन बसता काय म्हणून. आतां समज फोन घेवन बसता ते कितें म्हणटलीं घरा कडेन ना तें काम करता म्हणून. सो दीस इज चेंजींग कळ्ळें. दीस इज चेंजींग ना म्हणना बिकॉज यू नो की दॅट इज अ प्लॅटफॉर्म टू अर्न मनी ऑल्सो. सो आनीक वन मोर थिंग म्हाका अशें दिसता की हांव आतां ताका विचारतालें इन्फ्लुएन्सर हँडलींग एजन्सीज आसतात जे तुका इन्फ्लुएन्सरांक प्रत्येकाक हाडून म्हणजे हें करतात तुका ब्रँड्स हाडून दितात. सो गोंयान हें ना. आनी गोंयान म्हाका अशें दिसना की ताणें म्हाका हें फुडें विचारिल्लें तुमचो एक ग्रूप आसा काय म्हणून. आमचो ग्रूप ना एक्चुली ना. सो म्हाका अशें दिसता की मे बी ताज्याय खातीर एक फर्स्ट थिंग इज आमकां थ्रू एक प्रमोशन्स थ्रू इन्फ्लुएन्सर्स हो ट्रेंड गोंयान ना. आनी सेकेंडली आमच्या भितर एक ग्रूप ना वेरीन यू नो वी कॅन प्रमोट नाल्यार अशें कितें तरी. देर आर सम पीपल स्टार्टअप्स कितले आहाय बट वॉट दे आर डुईंग दे आर कोटिंग द ब्रँड 20,000 तुका पे करता 10,000 पाकिटांक घाताय. I don't name but then and the worst part is movie thing. आता महाराष्ट्र what happens they do reels आमचे focused in orange group orange gang they do reels with this none to movies करता. गोवा तो करपाक फायदो ना because आमकां तो audience नाच who will go for those movies. We go for movies for what? Dates फ्रेंडा बराबर and let to sleep. I go to sleep good AC sleep आवाज चल्ला न्हिदलो बरो तो ट्रेंड ना. And the big stars like Ashish Chalchalani in Men in Black he was having a cameo in India if you all know. So that's what they promote. They give you a small role. They won't pay you. They give small role dila. Tu kor. With his audience of millions, all are watching it. So that's the thing what's happening right now. In the Goas, what we can do, I know one thing what happened recently was a Konkani film which is coming up. Too much. So that's the example what Goa is doing right now. I don't know what's happening, but I saw the thing and I liked it. They included influencers in that thing, songs called they were promoting very nicely. When we compare Maharashtra, we should consider की तो आम्ही व्हडलो ग्रुप कन्सिडर करतात
मुंबईचो एक एरिया सुद्दां इट इज इक्विलंट टू गोवा ऑर महाराष्ट्रान सुद्दां जे आमकां मेळटा इट इज ऑल रिजनल मुवीज. आमची गोंयान रिजनल कोंकणी मुवीज जर तितले फाल्यां डेवलप जाली जाल्यार ऑब्वियसली इट वील हेल्प अस. फॉर अ नॅशनल मुवी तांकां गोंयान प्रमोशन करप कितले पर्यंत ते गोवन ऑडियन्सा खातीर करतले. सो दॅट मायट बी द फॅक्टर. एक्चुली आतां पळया गोंयान सुद्दां अशे भरपूर कंटेंट क्रिएटर्स आसतले जे बऱ्या पैकी कंटेंट करता, म्हणजे तांचो वेल रिसर्च कंटेंट आसता. आनी अशें ना की ती करतात, तिवूय गोंयच्या खुबशे कंटेंट क्रिएटर्सान अप्रोच करता. लायक फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी मुत्ता म्हणिल्ले जाल्यार तांणी सुद्दां जे बेजीक जे गोंयचे वस्तू आसात त्यो पळोवपाक लागून आमकां सद्याक तरी तांणी अप्रोच केल्लो आसा. एक फावट कितें जाता ती येतात, दे एक्सप्लोर, दे डोंट नो दी गोवन पेजीस. ओके, म्हणजे जे गोंयचे क्रिएटर्स आसात पळय ती अवेरूच आसनात. सो ती पयलीं अवेर जर आसात न्ही देन ती कॉलेबरेट करपाक तयार असतात. ओके, आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमच्या भितर म्हणजे अशें कॉर्डिनेशन आसना. म्हणजे अशें जाता खूब फावटी तो करता न्ही चल ताका प्रमोट करपाक नाका अशें जाता, आपूण आपल्या पेजीचेर कितें तरी करतलो. सो कोण तरी एकटो मनीस येता सेम कंटेंटाचेर आपूण म्हणून करपाक वयता. अरे इन्स्टेड ऑफ प्रमोटींग दॅट यू जस्ट कॅन डू योर कंटेंट न्ही. आतां आमचेच एक एक्झाम्पल घे, आमी पयलीं IGTV विडियो करताली वीच वॉज ऑफ 3 or 4 minutes आनी तो वेल रिसर्चड विडियो आसताले आमचे. जेन्ना इंस्टाग्रामान IGTV करपाचें म्हणजे प्रमोट करपाचें बंद केलें पळय, आमी रिल्स करपाक लागलीं मागीर. पूण आतां आमचे ते IGTVचे जे विडियोज आशिल्ले ते रिसर्चड विडियोज घेवन लोक रिल्स करतात, म्हणजे बारीक बारीक. सो ते आपले म्हणून कंटेंट करतात ताचेर. सो इन्स्टेड ऑफ प्रमोटींग दी ओरिजिनल रूट्स, जेन्ना कोण तरी दुसरो आपले म्हणून करपाक वयता, हाव दी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स वील बी हेल्प्ड. आमी एक कोंकणीन आमी कितलेंय म्हणलें, एक मनीस मराठीन करता कंटेंट तो कितले तरी लोकां कडेन पावता. महाराष्ट्रानूच न्हू, गोंयान सुद्दां आमकां मराठी कळटा, थोड्या पार्टाचो कर्नाटकान कळटा, इंदोर कळटा, मध्य प्रदेश कळटा. आमी कोंकणीन करतात कंटेंट बेसिकली. आमचो स्टील क्रावड कमी आसा. वॉट इज लायक फक्त तो कमी आसा म्हणून आमी कोंकणीक सोडया तशेंय काय करपाक शकना आमी. आमकां कोंकणीक करपाक जाय. तिच्या फाटल्यान सगळेच कितें पॉप्युलरिटी लागून किंवा सगळेच कितें हेज्या लागून नासता. काही गोश्टी धरून काय कोंकणीक धरपाक जाय आमकां म्हणून करपाक जाय, तोय विशय आसा. प्रत्येकाचो ग्राफ आसता, इट इज गोईंग अपवर्ड ओनली रायट नाव. There is an influencer in my category, food, who is doing one content. That is her, Cheesy Corn. Then I start exploring small places, bars. There will be 20 others coming with her idea. That's concept again, छापतले in third quality. If you like my content, you support me, you collaborate with me, I'll help you. नाल्या तू मुगो शिक, नाल्या आनी कितें कर न्हू, तू तेंच करता. So that's the whole thing about Goa is not growing. केन्ना न्हू इंस्टाग्राम सगळे बरे गोश्ट आसता. लोकांक दिसता की इट इज अ फास्ट वे टू गेट पॉप्युलरिटी. आतां तो 75 हर्ट म्हणून एक बरो ट्रेंड चालू आसा. सो तेणी खूब बेस्ट केलें. तो इज अंकीत पण अंकिताचे कॉपी करून कितले तरी 8वेचे 9वेचे भुरगे 75 हर्टाचो हे तुमी रिल्स पळयले आसतले. सो इट इज लायक की एक खूब पॉप्युलर जालें न्हू. सो एक आमचो खूब यंग क्रावड आसा जाका दिसता की खूब यंग क्रावड जेंची 10वी जावंक ना, 12वी जावंक ना. ओके, हांव कॉलेज स्टुडंट्स करता, स्टील मातशी तर ताका मॅच्युरिटी आसतली. 9वेचे 8वेचे भुरगे जर करतात आनी ते तकलेन एकदां गेले मागीर बाकीचे सगळ्याच गोश्टी कडेंतल्यान ते मिसगायड जावपाक शकतात. जेंच्यांनी तशें सांगलें की आतां अर्निंग सोर्स ना म्हणून तुमकां, बट आय टेल यू दॅट गव्हर्मेंट अशे एक जे फेस्टिवल्स आनी हे लायक रुबन हॅड प्रमोटेड चिकल कालो फेस्टिवल. सो गव्हर्मेंट गिव्स द स्कीम, एक स्कीम काडटा तेन्ना इवन गव्हर्मेंट आय आस्क गव्हर्मेंट दॅट दे कॅन हेल्प द आर्टिस्ट, बिकॉज आर्टिस्टाचें अशें आसता की लायक तांकां इनकम सोर्स ते मोडटा अशे पयशे आपले, बट सोर्स एक करपाक खूब टायम लागता. सो अशें एक गोंयानूच एक मॅनेजमेंट हाडची आनी सगल्यांक मॅनेज करचें अशें गव्हर्मेंटान, आनी तांकां ब्रँड दिवचे, नाजाल्यार तेंचें कितें हें आसता पळय कल्चरल जे ते तांकां प्रमोट करपाक लावचे. सो तुजो क्वेश्चन आसलो की युजर नेमांतल्यान वळखता काय आपल्या नांवांतल्यान. एक्चुली आतां कुकूच यूज करता न्ही, कुकू शिरोडकर. सो आतां कोणी म्हाका उलो केला करिशा
कुकू म्हणजे तयार जाता म्हाजें आतां करिशा म्हणून म्हाजें यादूच उरना केन्ना केन्ना नांव करिशा म्हणून, कित्याक वयता थंयसर हे ते कुकू ते व्हिडियो करता न्हू ते रिल्सांनी आसता न्हू कुकू न्हू ते अहें. सो केन्ना केन्ना हे वाटेक बीन भोंवता न्ही तेन्ना हें वियर्ड दिसता, हे लोक हे पळयता न्हू लोक इतले कित्याक पळयता. केन्ना तूं रेडी आसना स्वता की तूंय म्हणून कितें तरी करता बाबा, केन्ना केन्ना तूं रेडी आसना, केन्ना लोक तुका अशें पळयले की खूब वियर्ड दिसता. सो आमी चडशी क्रावडांनी भोंवना त्या खातीर कशेंशेंच दिसता न्ही. लायक इवन तुजे कडेन येता न्हू केन्ना कोण सेल्फी मागूंक बीन, तेन्ना न्हू खंय ना खंय तुका अहें रावचें पडटा, यो न्ही यो बीन भितूरल्यान तो मन में लड्डू फुट्टा आसता न्ही तशें जाता. हे कोणे तरी म्हाजे कडेन सेल्फी मागली सो एक मजा येता. हांव घरा कडेन मागीर कोणी तरी सेल्फी घेतलेली म्हाजे कडेन, कितें तरी केलां न्हू लायफान हांवें. सो एक न्हू एक्सायटमेंट. गोंयची न्यूज आसा पळय, न्यूज तुमकां कश्यो दिसता, बायस अनबायस? मी सोडली कशाला आता. Basically, a private firm will always be private as long as they keep the sponsors happy. So you have answered yourself, no. You are a private company, so you can't have that say that we are not biased. Somewhere down the line, you are biased. You know that. My say won't change anything. Subconsciously, we all know that. At a common man, he doesn't have a. म्हणजे तेका कितले रायट्स बेजिकली आर लॉ इज मोर इन्क्लायन टुवर्ड्स द रिच. कॉमन मॅन तेंची स्टोरी ब्रुटली तुमी घालतले, बाकी जे घालता तुमी घालता आसतले. इफ दॅट सेम स्टोरी इज अबाउट अ पॉलिटिशियन यू विल थिंक ट्वायस. सो बेजिकली इफ यू बी फियरलेस and don't be that G media, then yeah, जातलो उजो जातलो. बेटर देन नॅशनल मिडिया म्हणजे ते युजलेस गोष्टीचे जो व्हडलो व्हडलो डिबेट जाता पळय तो तरी गोंयान कल्चर ना एक. आनी एक्चुअल म्हणजे बारीक गोंय आसल्या कारणान म्हाका दिसता एक सगळो न्यूज चॅनलाचो किंवा पेपर प्रिंट मिडिया म्हणया जे सगळे विशय आसा ते कवर जाता. सो आजुनी तुवें म्हणलें तशें गोंयची मिडिया पावूंक ना सद्याक तरी. दे आर रुटेड द थिंग्स, खुबशे विशय काडटात. आजुनी पेपरान येवप म्हणजे ताका ऑथेंटिसिटी कितें तरी आसा गोंयान, तें उरला. अशें ना की पेपरान येवप म्हणजे एक पेपरान जर एक न्यूज येता दिसता की कितें तरी खरें आसतलें, पेपरान कोणी तरी बरयलें, कोणाचें एक आर्टिकल येयलें, कोणाचो लेख येयलो, अरे पेपरान येयलो काय म्हणटात. स्वता आमकां तें एक येयला की आमी आतां 3 वर्सां जालीं सोशल मिडियाचेर घालतात, बट तोच कंटेंट एक फावटी करून एक पेपरान एक आर्टिकल येयलें, 4-5 सोयऱ्यांनी तरी कॉल केले की अरे तुजो आज पेपरार आर्टिकल येयला म्हणून. सो तो एक आजुनी पेपरान येवप म्हणजे खूब कितें तरी आसा गोंयान. आणि इलेक्शन जाता तेन्ना बेजिकली द पीपल वोट on your data, no, the way you project it, you're like the authenticity channel like the news are getting. So you have the capability to form government to actually bring the next whatever future amcha in Goa. At least people are more educated and self-aware so yeah, and that is also gives you people credit, no. तुमच्या खातीर इतले अवेरनेस चलता तेका लागून या गोष्टी ऑल टू जे कोण ओके. कोंकणीचें कितें जाता जाणा, लायक आमची कोंकणीच भाशा न्हू खूब भशेनची आहा हय न्ही. नाशिल्लें न्ही, नासलें न्हू तें, नासलेलंय ना, पूण तें खूब जाता. सो लोक खंय ना खंय तितूनय कन्फ्यूज जाता आसतले की कोंकणी ही कोंकणी काय ही कोंकणी. फोकाणां मारता ओके, आपली आपली एक आसता. पूण हांव इतलेंच म्हणटा, हांव खंयच्या लँग्वेजीचें म्हणना, इट्स अ गूड थिंग की आमची बरी वेरिएशन आहा खुबशे. कोंकणानूय एक मराठी आनी कोंकणी मिक्स जाता. पूण समजपाक हे एक आहा की मातशी आमची डिफरंट जायत वयता न्ही कोंकणी. सो थंय मातशें समजपाक लोकांक मातशें त्रास जाता आसतले न्ही. हो एक क्वेश्चन आसा एक्चुअली, काय आन्सरूय आहा भितून. म्हाजे ते डान्स स्टेपाच्यान म्हणल्यार म्हाजो एक अंडरवेअर आसा ती अनएफर्टलेस कॉन्टेंट म्हणटा तो. कशें केलें की फाटीं अंडरवेअर लायली आनी मम्मा जेवपाक आपयता म्हाका. म्हणजे 5 मिनटां ती एक व्हिडिओ करता आनी येता. तेन्ना कितले 12-15 हजार फॉलोवर आशिल्ले ते खबर ना म्हाका. आनी गेलो आनी फाटीं मातश्यो दवरली आनी एक आयफोन आसा पळय त्या आयफोनाक हांवें एंड्रॉयड आसा पळय एंड्रॉयड दबवलो, ताका 3 हे केले आयफोना भाशेन आनी एक शायरी अशी म्हणली आनी घातली. तो व्हिडिओ
बरो मिलियनान खूब कितें कितें गेलो आनी खूब मीम पेजीसान 8 मिलियन 7 मिलियन 5 मिलियन मीम पेजीस आसा पळय तेंच्यांनी शेअर केलो आनी खूब व्हायरल गेलो. तो एक असो प्लस पॉयंट माचो म्हणून. आनी ते हांवें मागीर कितें केलें की एक फावटी कितें आसा तेका फुडें व्हरत रावलो हांव. आनी एक तें पयलीं जालें. आनी एक सिमरन म्हणून आसा. लोकांक खूब लायक क्युरियोसिटी आसा की सिमरन कोण आनी कशें कितें तें. हय सिमरन कोण एवरी कमेंट सेक्शनान म्हाज्या आसता. आनी आयज सुद्दां हांव सांगपाना सिमरन कोण ते. सो हय थँक्यू. आनी स्टेप म्हणटा तो म्हाका डान्स करपाची खूब उमेद. तशें म्हाका प्रोफेशनल डान्स करपाक कळना. बेश्टें हात घालप तो एक स्टेप असो जालो. लोकांक आवडटा 1 2 3 4 1 2 3 4. सो पळोवपाक आवडटा लोकांक तो. सो क्वेश्चन कितें जाला कशें काडटा हें तें. That is the way you are, no. Your own uniqueness is what is respected by others, no. And secondly, आता उदेत म्हटलें मरे हांवें की your actions have consequences. आनी तेच म्हणटा न्हू. That says it all. And thirdly, all quality doesn't matter. It is all about the content which you post, no. Because not all people are blessed with a luxury life. थोडे सादे मोबायल आसतले तें, but they also wish to have a go. कित्याक मोबायला इंटरनेटा म्हटल्यार सगळ्यात भायर जावंक सोदता न्हू. So yeah, as you said, like Goan sometimes go over the loud. So why it is happening is तांकां अजून ट्रेनिंग सारकें कोणाक कळना. बिकॉज कोणाक एक प्रमोशन येयलें, दे टेल यू टू स्पीक. आय बीन प्रमोटींग चिकल काळो, मागीर गोवन फेस्टिवल्स, कॅज्यू डे. देअर कॉन्टेंट इज तूं फकत उलय, कॅमेरा धर उलय. सो दॅट वॉट यू डू. फर्स्ट थिंग इज वॉयस मॉड्युलेशन. स्टार्टींग 5 सेकंड इतली पीच घे, मागीर पीच वयर काड, सकयल दें वय. And as this one said, he has macho underwear. I have 3 cats in my videos, Mutton, Shakuti and Simba. So those play a role. So every time you can't be the same. So as a shift of content right now, as a creator, from Instagram to YouTube, I'll say, as you all are right now, all creators, I will say focus more on YouTube. Basically, you just need 4,000 hours of viewing, Mary. Sponsorship is based on your head, no. कितले तुका मेळटा कितले नॉर्मल रे. सबस्क्रायबर्स डजंट मॅटर मच रे. आमी सगळ्या जाणांनी आपले आपले एक्सपिरियन्स शेअर केले. लास्ट तुमकां प्रश्न. तुमी जेन्ना पयलीं स्टार्टींग जेन्ना केल्लें तुमचे कंटेंट क्रिएटर, आतां तुमी आसा, तुमच्या भितर कोणाक थोड्यांक अशें येता न्ही की बाबा आतां आपणाक कोण तरी वळखता. सो एटिट्यूड बीन तुमच्या भितून कोणाक आयला? But in this field, no. आणि तुझ्या ऑडियन्साक सुद्धा मेळटा कसो तो मनीस. तू एक फावटी मेळटा तेका कसो उलयता तो. दे एडमायर यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हो मनीस कसो कशें सगळे बारीक बारीक पळयता. आता म्हाका like when I go out in public, I know I was a fanboy at one point. Like I used to follow this Priyanka Chopra म्हणटा हांव. Priyanka Chopra आहा तें. I used to be like एकेना मेळो जाय लायफा भितर. So that base was there, you know, to be something in life. सदांच. So केन्ना जालचें हांव that known person. People should look at me. When they see Akhabara, he knows me. But he's scared to approach. I used to go. Baba, kaisa? I used to go and say hi to them. That's the main thing. And secondly, attitude म्हटलं जाता. Nobody will feel. आता म्हाका खबर आसपाना म्हाका attitude हा म्हण. They will judge by you. There are my fans, my followers who tell me, oh creator गोंयचो इतलो egoistic, इतलो हें. But for that person, he सारको आपण देव माणूस. So no, you will not see your attitude. That's it. आपण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह सगळ्याच बाजूंनी चर्चा केली आहे सगळ्याच अंगांनी. ते यात प्लस पॉईंट्सही आहेत, निगेटिव्ह पॉईंट्सही आहेत. फक्त जाताना सिया मला वाटतं आपण तुझा याने एंड करूया. तर तू गोव्यातल्या मुलांना या फील्डमध्ये येण्यासाठी इन्फ्लुएन्सर्स म्हणून कंटेंट क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? हांव एकूच सांगपाक सोदतां की डिसिप्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयचोय कंटेंट क्रिएट करून नाल्यार खंयचोय इन्फ्लुएन्सर इन एनी फील्ड, जावं तो फूड, ट्रॅवल नाल्यार लायफस्टायल, डिसिप्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां कंटेंट क्रिएशन इज नॉट जस्ट अ हॉबी एनीमोर. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जाल्ली आसा कंटेंट क्रिएशन म्हळ्यार. सो कोणेच लायटली घेवची न्ही. आनी कितें करता तातूंत पयलीं म्हळ्यार तुका आवड आसपाक जाय, आनी दुसरें म्हणजे तूं जे फॉलोवर्स गेन करता तांचे आवडीचे आसपाक जाय. आनीक हय, सो इतलेंच म्हणटा. आता आय एम अ फूड क्रिएटर, ओके. आणि आय हॅव डन 3 years IHM डिग्री केल्या, 3 years शिकला जेवणाची कलनरी. आता माय प्रॉब्लेम इज वेन दिस न्यू इन्फ्लुएन्सर कम आउट इन द मार्केट. आपण फूड इन्फ्लुएन्सर म्हणटाय, टाक येता म्हणटाय आपण फूड ब्लॉगर. कित्याक म्हणटा खूंय कितले येले रे एक खांदो न्हू.
तांकां बेसीक नॉलेज ना फूड. यू कॅनॉट रिव्यू अ प्लेस विथ युअर नॉलेज. यू कॅनॉट से हें बरें ना, बरें हांगा वचय. तेणें थिंगा 10 वर्सां हें करून ताका डिग्री मेळ्ळ्या एज अ शेफ आनी तूं ताका क्वेश्चन करता विथ युअर नॉलेज. वॉट आर यू? सिंपल एज दॅट. सो यू एज अ नॉर्मल इन्फ्लुएन्सर you cannot review something, you cannot give a justification. So simple as that. If you new influencer hai Goa with food bloggers, it's for you. Do not copy, do not simply go out there. Recipe karta hai, pehle shika hai recipe. There are some people who do recipes who have lack of followers. Okay, I won't name the person, but that recipe you go and check. I know what recipes are. Tu check karti, it will be faltu. Ti koranto tu. So do a research and do a proper study. And magi ole hai. Simply do not say something. माझो बॅकअप म्हणल्यार 7 पेपर बॅग आसा आनी बॅकअप काय ना. अशेंय हा की आतां तुमी म्हणटा आमकां पळयता आसतले, बट आमच्या फाटीं सुद्दां खूब मनशां आसता. जशें की रुबनाचे वांगडा ती जी आवय आसा, शी हेल्प्स हिम लायक थ्रू आउट, लायक बारीक बारीक कुकींग हेल्प करपाक. गोमंतकाक थँक्यू म्हणूंक सोदता की आमकां अशी आपयली आनी आमचो इंटरव्यू बीन घेतलो म्हणून. हांवें काम केलें ह्यान पयलीं गोमंतकाक, गरबा वर्कशॉप ते केल्ले ते 2 फावटी. सो अशेंच आमकां आपया आनी खूब आहा गोवन कॉन्टेंट क्रिएटर, तांकां बी आपया, तेंचे कडल्यानूय असोच इंटरव्यू घेया. लोकांक मातशें आनीक कळुनी की आमी कितें करता, आमचो कसो कितें बॅकग्रावंड, आमी कशी कितें वयर सरल्या, सगळें कळुनी लोकांक. आनी थँक्यू सो मच. आमचो इंटरव्यू घेतले म्हणून थँक्यू गोमंतक टीव्ही. आनी इफ समज सिमरन तूं पळयता जाल्यार सबस्क्रायब कर गोमंतक टीव्हीक. आनी आय लव यू. बाय. आमी इतले प्रश्न तांकां विचारले, सगळ्या प्रश्नांचे तेंच्यांनी सारकी हॅप्पी आमकां उत्तर दिली. आनी आनीकूय आमचे प्रश्न आशिल्ले, कारण वेळ हो म्हत्वाचो आसता आनी आतां वेळ जाल्ल्या कारणान आमकां ते प्रश्न विचारूंक मेळूंक ना. पूण तरी सुद्दां आमी अशेच कंटेंट क्रिएटर तुमच्या मुखार घेवन येतले की. आनी हांगासर तांच्यांनी एक प्रश्न मांडलो की आमकां जो प्लॅटफॉर्म जाय तो खंय तरी आमकां आजून गोंयांत मेळना, पूण तेंची जी मागणी आसा ती सुद्दां फुडें पुराय जातली अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. सो आमी अशेच कंटेंट क्रिएटर तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक.